केन्नाय आमी म्हणूंक शकता की आमी पातकां करिना, आमी सदांच पातकी. कुडीक व्हडलीं पातकां करिना जायत, पूण धाकटी पुऱ्यान पातकां ताका व्हडलो परिणाम जावंक जाता. आनी आमकां कोणेंय तर आमचें पातक सांगलें जाल्यार तुमी कितें समजतात तें आमी सोंपेपणी मानून घेता? केन्नाच ना. तातूंतच आमकां कळटा कशे भाशेन आमी पातकाक इतली आडान दवरता. पातक तें आमचें सुशिल्लें काडूंक कोणाकूच दिना. तितूंत आसूं हें देंवचाराचें काम. दुसरी काडूंक प्रयत्न करतात, माय पाय सांगतात बाबा बाय तशें करिनाका, ना कोणाक सांगता हांव करतलें. जबरदस्तीन पातकाक आमी आडायता, बरो ताका सयेक दिता आमचे भितर रावन ताचो कार्य फुडें व्हरपाक, आनी तातूंत मागीर आमी वाडत वेता. पूण देव आमच्या फाटल्यान येता. कसो येता? पाय माय इश्टा मित्रां पुस्तकांनी वस्तूंनी तो आमकां शिडकायता. कित्याक लागून? आतां तुमी पळयात, आमचे कुडीक हिंच्याय सांद्याक कितें तरी जालें जाल्यार कशे भाशेन आमी ताचो परामर्श करता. किमसा म्हणनाय तूं जुवार आमकां तूं ती चाबत आवय रोखडें थिंचोर आमी खर्चूंक लागता आनी कितें ना कितें करता. घावो बाद जायत जाल्यार रोखडीच आमी ताचो परामर्श करता. थिंचो दुखता पूण थिंचो दुखना, म्हाका दुखता. त्या जाग्याक दुखता खरें, पूण म्हाका दुखता की ना. हे भाशेन जेजूकय जाता. कित्याक आमी जेजूचे कुडीचे सांदे. आमकां तर कितें जालें जाल्यार ताका जाता. पळयात आमची पातकां कितलीं ताका सुयांनी तोपतात. तो हें सगळें आमचे पासत सोंसता. पूण आमकां आमच्या मनां उजवाडावन आमकां तें सोडूंक तो प्रयत्न करता. केन्ना म्हणून हें जातलें? केन्ना म्हणून आमी आमचें पातक पळोवंक लागतलें? जेन्ना आमी भितरल्यान आत्म्याच्या पावंड्यार जेजूक आमी हाजीर जातल्या. कित्याक जेजूक? कित्याक आमी सगळीं क्रिस्तांव. जेजू सगळें आमचें जिवीत बावतिस्मा वडणूक घडोवन आयिल्लें आसा. आमी एकसुरी नाच, तो आमचे भितर आसा आनी आमी आसा. आमचें आपलेपण ताचे बरोबर रावत तर ताका तर आमी हाजीर जायत जाल्यार आमची चिंतनां बदलोवंक लागतली. आनी चिंतनां बदललीं की आमची कूड त्या प्रमाणे घडोवन येवंक लागतली. आमी तर आमचे वस्तूंक जियेत जाल्यार देंवचार जाणो आमी तितली शिटूक ना म्हणून तो एकदम चतूर, तो आमकां फुसलायता आनी परी आमकां फसयता. आनी मागीर कितें जाता? आमची चिंतनां मागीर त्या प्रमाणे बदलोवंक लागतात. बदललीं की ना मागीर आमचे हात पांय ते प्रमाणे चलोवंक लागतात. तरी भाशेन भितरल्यान आमचें सगळें घडटा. आनी तितलेंच न्हय, आमकां एक चाल घडोवन येता, प्रोग्राम. आतां हो कंप्युटर तर वापरूंक जाय, आमचे मोबायल ते सगळे कंप्युटर प्रोग्राम आसात. त्या प्रोग्रामा प्रमाणे ते चलता. आनी आमचे हे प्रोग्राम कसले? गाय सोंवपाचे, वायट उलोवपाचें, चाडयो करपाचें, चोरपाचें, हे सगळे प्रोग्राम भितर घडून आयिल्ले आसा. आनी हे प्रोग्राम मागीर आमकां कितलें हांव म्हणून ना कोचचो ना कोचचो ना कोत्ताच. सोरोप येतात ते फुड्यान आनी हेर सगळीं वासना आहा तितली तेच भाशेन. तर हे भितरले प्रोग्राम कोण बदलतलो? तो. कित्याक तो जाणो कशें बदलूंक जाय. पूण आमी कितें करूंक जाय? आमी पयली सुवातेर आमचे कडेन
तें पातक आसा म्हणून कबूल करूंक जाय. कबूल केलें जालें स्टार्ट. मागीर देंवचाराक आनी जागो ना. तो मागीर भियेता. कित्याक ताका तर जेजूच्या उजवाडांत हाडीत तो खलास, ताचे काबार गोरटान जाता ताका. ताका लागून प्रत्येक सुस्कारांत हांवें तुमकां सांगलें जेजू 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 म्हणून ही चिंतना, ही भावना, ही चाल, ह्यो आठवणी बऱ्यो वायट पयजड्यो आसा तितल्यो जेजूच्या नांवान भायर काडात. रोखडेंच तें पुसून वता आनी आमी नितळ जाता. आनी ते नितळकायेन तो बरोवन येता. आमचे सगळें भरलो की ना आमी अदीक उजवाडाक येता. कित्याक आमी ताचे कुडीचे खरें सांदे जावंक लागता आनी हे पुरी आमी पोरजोळूंक लागता. पयल्या वाचपान तें सांगलां, जांकां तो धाडटा ताका तो नितळ कोत्ता आनी ते आपणाचे वस्तू बी न्हय ताका एकवटून ताची उतरां सांगतात. तेच भाशेन आमी सांगूंक लागतले दुसऱ्याक आमचे वस्तू कितें. आमी तुमकां दुसऱ्यांक कांय वायट करूंक सोदिना, बरेंच करूंक सोदता. पूण ते मोगान जेजूच्या करूंक जाय. आमी आमच्यो वस्तूंकी दुसऱ्यांक बरी करूंक सोदता, जावचें ना तें. मागीर ती म्हणटात आमी चिडटा, अरे आमी बरो करूंक सोदलेल्या भायर हें कितें सांगूंक लागलेलें आसा. ती पातकान आहा आनी आमी पातकान पडटा. आमी मागीर गाय सोंता ती सारकी करिना म्हणून. अरे गाय सोंग जाय ती सारकी करिना म्हणून ना ना ना. तो आमकां हे भाशेन फुसलायता पळय बऱ्यांक पर्यान. हाका लागून जें आमी पळयता, जें आमी आयकता, सगळें जेजूच्या नांवान काडूंक जाय भायर. जेजू. हाका लागून हें तुमकां हांवें कोंत दिलां पळय ते भाशेन तुमी करात. बाकीच्यांचें तुमचें कोंत आसा तें घेयात आनी प्रत्येक रातीक न्हिदच्या आदी 5 मिनट प्रत्येक म्हणी घेयात. सुस्कार घेतना जेजून बरोवन आयली जेजू हें काबार जाता म्हणसर तुमी एकदम शांत जातल्यात. आनी तुमकां सांगलां भितर ओतम्याच्या पावंड्यार आमी जेजूच्या ताब्यांत आमचें जिवीत सारून न्हिदोंक वेतल्या. आनी ते भाशेन आमी ताका तर वो आमचें जिवीत ताका तर समर्पून दिलें, तो आमकां बदलून काडटलो. हे चाली पळय आमचे मदें भितर आसा त्यो आमच्यान काडूंक जायना. हे पातकी स्वयं तो बदलतलो ताका दिलें म्हणटत. रातभर तो आमचें सगळें 4, 5, 6 वरां वावुरतलो. सकाळीं उठली आमी क्रिस्तां सगळें नवी रचना हें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. जेजू सगळें परतून आमी आमचें जिवीत हे रावया आनी पूर्णपणे हें घेतलें की ना 5 मिनट लागता ताका. आख्खी रात मागण्याची जातली आनी आमी दिसभर जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत सारतलें. कोणें कितें म्हणलें, कोणें कितें कळलें, आमी रोखडीच जेजू सगळें धरतल्या. आमची चिंतना भावना आनी तांची उतरां कन्यो चाली. आनी हे भाशेन जेजून आमकां सांगलां दुसऱ्या पासून मागात म्हणून. हे भाशेन तांचे पासून मागतले आनी आमचेय पासून मागतले. कित्याक आमी जाणो बरें करूंक भायर सरलेले आसा पूण तांच्या वायटाक लागून आमी वायटान पडटा. तें सगलें तो निवारतलो आनी आमकां घोटाय दितलो. ही गॅरंटी तुमकां हांव दिता. पूण प्रॅक्टीस मात करूंक जाय. जायना जाल्यार आमचे बापा नोमान मरी म्हणीत रावात. नोमान मरी म्हणीत रावशात जाल्यार ती तुमकां मदत करतलीच आनी केलेली आसा. आमच्या लागीं फुडें वचोंक जायना खरें, पूण आमी चड पयस वायट ना, बरी मनशां आमी. आमचें सगळें जिवीत बरें जावच्याक तांचे सांगात आमी सारया. बागेवन फ्रांसीस शेवेरान तेच भाशेन केलें. तो आपणाक जाय पळय तशें करतालो. इनास तो फाटल्यान आसा तो इनास. ताणें ताका सांगलें बाबा अरे सगळें संवसारांतलें जोडलें जाल्यार तुजो आत्मो तुवें बिगडलो जाल्यार कसलो आदार. कितें म्हणून रे करताय तूं, म्हाका सांगिना काय तूं, हांव जाण कितें करता पळय. पयलीं सुरवातेक तशें म्हणलें ताणें. पूण 2-3 वर्सांनी ताचें मन बदलप जालें. ताका तें समजोंक लागलें आनी ताणें आपलें जिवीत इतलें जेजूक मोगान भेटयलें की तातूंतलो आनी तो भायर सरोंकूच ना. जेजू ताचें सगळें उदीक तेन्ना वावरूंक लागलो आनी आयज पुरान वावुरता पळय हे सगळे लोक आयिल्ले आसा. पावस इतलो पडटा पूण ही सगळीं भितर येतात आनी तिचो झगडटा आमचे कडेन आमकां भितर वचूंक जाय म्हणून. कितें पळोवंक येता तीच नकत. पूण आयली की ना ताका शांती मेळटा. आनी आमकां कितली मेळोंक फावना.
मेळोंक जाय जाल्यार सगळीं जाणां आतां आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करुया, सुस्काराक आमी हाजीर जावया. सुस्कारांत आमकां जिवीत मेळटा. जेजू जिवीत जावन आसा. जेजूक आमी मेळटा सुस्कारांतल्यान. सुस्कार घेतलो म्हणटच पांयांची बोट आसा तितूंतल्यान तकले मेरेन जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमची सगळीं चिंतना भावना आठवणी चाल सगळें आसा तें ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 सगळें भायर काडलें, ताचें दवरलें, तो तें नितळ करता. दुसऱ्या सुस्कारान ताचे बरेपणांत आमी बरोवन येता. आनी हे भाशेन केलें की ना आमी सारकी भितरल्यान शांत जावंक लागतली. उचांबळ आमची आसा ती उणी जावंक लागतली. पूण उचांबळ आसा जाल्यार भियेनाकात. ती उचांबळूच जेजूच्या ताब्यांत करात. चिंतना भावना कितें चलता तितलें भितरल्यान जबरदस्तेन देंवचां तुमकां सांगता हें करनाका म्हणून, हातून फायदो ना म्हणून, पूण ताचें आयकोनाकात. जेजून सांगलां म्हजे सवयेन रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवय रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाखवेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंकी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवय रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. वय जेजू, आमी तुका आमचें सगळें जिवीत समर्पिता प्रत्येक सुस्कारांत. आनी तुज्या जिवितान आमी उदीक बरोवन तुजे सारकी जावंक तूं आमकां ही संदी दिताय. तुवें आमकां हें आपोवणें दिलाय. आमी तुका मानता आनी आमचें जिवीत सगळेंच तुज्या ताब्यांत करता. तुका समर्पिता जेजू.